दिव्यवाणी 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 भाग्यवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. गाव्या नोवे गीत आमी नावाड्यामी आमच्या सोम्या वंदून ताका भक्तीन आमी हरसियामी आमच्या राया. गाव्या नोवे गीत आमी नावाड्यामी आमच्या सोम्या वंदून ताका भक्तीन आमी हरसियामी आमच्या राया. कृत्या सोम्याची निजायकी विची महिमा ताची करतामका विस्मीत पृथ्वी दिन वाजता ताची वडवी काय रसना वाकणतात ताची बळवंत काय. गाव्या नोवे ये गीत आमी नावाड्यामी आमच्या सोम्या वंदून ताका भक्तीन आमी हरसियामी आमच्या राया. गाव्या नोवे ये गीत आमी नावाड्यामी आमच्या सोम्या वंदून ताका भक्तीन आमी हरसियामी आमच्या राया. आता आमी देवाचे उतार आयकोवया. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 12 वाक्य 1 तावन 7 पर्यंत. लोक हजारांनी एकठांय जावन एकामेका मस्तितना जेजू पयलें आपल्या शिसा लागीं उलोवन म्हणालो, फारिजेवांच्या कमिराची म्हणजे तांच्या कपटीपणाची सत्राय घेया. जें कितें दांपून आसा तें सक्कड उक्तें जातलें आनी गुपीत आसा तें सगळें परगट जातलें. तुमी काळोखांत सांगलां तें दिसा उजवाडा आयकतले आनी भितरल्या कुडांनी पुसपुसोन उलयल्यात तें घराच्या पाक्यार तावन घासतलें. म्हज्या इश्टानो, हांव तुमकां सांगतां, कुडीचो जीव काडटल्यांक तुमी भियेनाकात. ताचे प्रास सडीत तांणी करयेत तें कांयच ना. पूण कोणाक तुमी भियेजय तें हांव तुमकां सांगतां. जिवीशी मरल्या उपरांत यमकोंडांत उडोवची पदवी आसा ताका तुमी भियेया. वय, हांव तुमकां सांगतां, ताका मात्र तुमी भियेजय. 5 गिरबज्यो 2 पयशांक विकतात न्ही गे. तरी पूण तांचे मदल्या एकाची सयत देवाक विसार पडना. वय, तुमच्या माथ्याचे केंस लेगून सक्कड मेजून दवरल्यात. देखून भियेनाकात. जायत्या गिरबज्यां प्रास चड मोलादीक तुमी. देवाचें उतार हें. पवित्र सभेच्या सुरविल्ल्या दिसांतावन सोम्याचे मिसांव प्रसार करचे आपणाचो कायदो म्हूण बिस्प, याजक आनी समर्पीत जिणयेंत आसले समजोन आयल्यात. त्या वावरांत ते आजुनी उर्बेस्त आनी समर्पीत आसात. तांच्या समर्पीत जिणये वरवीं त्या मिसावांत जैत तांणी आपणायला. हो वावर केवल तांकां मात्र सीमीत न्ही. हांतू हर एक क्रिस्ती भाव भयणीक वांटो आसा आनी आपलो पात्र खेळोवंक आसा. अर्विल्या दिसांनी जायत्यांनी तें समजोन घेतलां आनी त्या मिसावांत मेतेर जाल्लें दिसून येता. आयचे सुवार्तेंत सोम्यान शिसांक दिल्लो उलो आजुनी लागू जाता. दांपून आशिल्लें उक्तें करचें
गुपीत आसल्लें परगट करचें, काळोखान सांगिल्लें दिसा उजवाडाक आयकाशें करचें, पुसपुसून उलयिल्लें घराच्या पाक्यार जावन गाजोवचें मिसांव मुखार वचूंक आसा. हो वावर करतना सोम्याच्या जागवणेच्या उतरांक चीत दिवची गरज आसा. कपटपण आमचे थंय आसूंक नजो म्हणजे आमच्या उतरांक आनी करण्याक ताळ पडाचें. तशेंच आमी दगदवणेकी भियोंक नजो. आमी देवान विंचून काडिल्ली परजा देखून आमी देवाक मोलादीक. तस्सो आमची जतन घेता, तस्सो आमचो जीवदातार. जेजू जावन आसा सत आनी सत ताणें आमकां परगट केलां. तें सत आमी बोवार्थान मानून घेवचें. त्या सतान आमी जियेचे आनी तें सत उक्त्यान परगट करीचे. देवाक भियोवन देवाक मेसवल्ली जिणी जियेचे शिवाय लोकांक भियोवन लोकांक मेसवंक जियोवचें न्हय. देखून जेजू फारिजेवांच्या कमीराची म्हणजे फारिजेवांच्या कपटपणाची सत्राय घेया म्हूण सांगता. इल्लें कमीर सगळें पीठ फुगयता. देखून आमचें थंय आसचें पोरणें कमीर म्हणजे वायट आनी खोटेपणाची कमीर काडून उडोवया. सताच्या आनी खऱ्या मनाच्या कमीरांत म्हणजे क्रिस्ताच्या स्पिरितान बरोवन सोडवणेचे वाटेन जियेवया. हेरांकी सोडवणेची वाट दाखोवया. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुज्या ती मोगाच्या पुताची. आमच्या सोम्या आनी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कुडानी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासो. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर.
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मारा काकुळट आमची ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मारा काकुळट आमची ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मारा काकुळट आमची जेजूच्या पवित्र काळजाचे भक्तीपण नोवेनाचे मागणे. ये सोम्या जेजू तुवें म्हळाय, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बोडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. पळय, तुज्या पांयां लागीं हांव सरपडोन आसा. तुज्या पवित्र काळजांत हांव आयिल्ल्या आनी तुज्या नमस्कार फावो जाल्ल्या वंटांनी उसारिल्ल्या बासावण्याचेर जिव्या भावार्थान पातयेवन म्हाका जाय आसचो हो उपकार हांव तुजे लागीं मागोवंक आयलां. तुजे लागीं न्हय जाल्यार आनी कोणा लागीं हांव मागों ए स्वादीक जेजू? तुजें काळीज जावन आसा सर्व कुरपेची आनी पुण्याची सुकानांतली जर. तुजे कडेन न्हय जाल्यार आनी खंयसर हांव सोदूं? तूं जावन आसाय भंडार सर्व काकुळतीचें आनी उदारपणाचें. तुज्या पवित्र काळजाच्या बागलाक न्हय जाल्यार आनी खंय हांव बुडोवं? त्या बागलांतल्यान देव आमचे थंय येता आनी आमी देवा थंय वेतांव. तुजे लागीं देखून हे जेजूच्या काळजा हांव धांवन येता. तुजे लागीं म्हज्या खंतींत म्हाका बुजवण मेळटा. दगदोणेच्या वेळार संरक्षण, कश्टा अनवरांच्या वेळार गटाय, दुबावांत आनी काळोखांत आसतना उजवाड. हांवें मागची कृपा तूं दिवंक शकताय म्हूण हांव तिरसात मानता. अजापाची गरज आसल्यार तें करूंक तुका तांगता. तुवें कुशी वेल्यार मात्र पुरो आनी हांवें मागल्लें म्हाका मेळिल्ल्या परीस. ए जेजू, तुजे लागचे उपकार जोडूंक हांव अदीक ना फावो म्हूण वोपतां, पूण त्या खातीर हांव धैर्य सांडिना. तूं जावन आसाय काकुळतीचो देव. दुखेस्त आनी कलत्या काळजांक तूं इन्कार करिनाय. एक बिरमोतीची दिश्ट म्हजेर घाल म्हणून हांव तुजे लागीं परतां आनी म्हजी अस्कताय पळयतना तुज्या मोवाळ काळजाक म्हजें मागणें आयकूंक एक वत्तायाचें कारण मेळटलें. तरी पूण हे पवित्र काळजा, कितेंय जावं तुजी जाप ह्या म्हज्या मागण्याक. तुका नमस्कार करचो, तुजो मोग करचो, तुका नांवाडचो इरादो आनी तुजी सेवा करचें मन हांव केदींच सोडिचो ना. तुज्या हुकमेंत हांव परिपूर्ण खाल जाता. हे म्हजें खालतेपणाचें विधान म्हज्या जेजू तूं दयेन ओपून घे आनी म्हजे थंय आनी सर्व तुज्या रसनांतय तुज्यो हुक्मो जारी जावं दित म्हूण खऱ्या काळजान हांव अत्रेकतां. आमेन. काळजा ये जेजूच्या पातक्यांक बुजोवणेच्या मोगान सगळें लासच्या आमकां सांडू नाका. मोगान सगळें लासच्या आमकां सांडू नाका. वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा. वर्णिता
वर्णिता जेजूच्या देव काळजा. जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पण. ए बौदलोब जेजू, मनशाकुळाच्या तारोका, तुजे मुखार कलतेपणान सरपडो नासलेल्या आमचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल. तूं सर्गींच्या बापाच्या मोगाचें प्रतिरूप जावन आसाय. तुका आमी वंदितांव, तुका आमी वाकणटांव आनी तुवें आमचो मोग केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दितांव आनी आमकांच तुका ओपून दितांव. ए जेजू, तुवें आमची सोडवण करून आमकां देवाचीं भुरगीं केल्याय आनी एका कुटुंबांत एकवट आयलाय. हो एकवट आमी सदांच दवरूंक कुशी व्हरतांव आनी एका मनान सदांच तुजो मोग करतल्यांव आनी एकवटान आनी माया मोगान जियेतल्यांव म्हूण तुका बसयतांव. ए जेजूच्या पवित्र काळजा, घाल तुजी दिश्ट आमचेर आनी सर्वांचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, सैऱ्या धैर्यांचेर, इश्टा मंत्राचेर, फिरगस कुटुंबाचेर, दिएसेजीचेर, आमच्या गांवाचेर, आमच्या देशाचेर आनी आख्ख्या संवसाराचेर. हे वेळी आमचें सर्वस्व आमी तुजे मुखार हाडटांव. आमची जिणी, आमचें सूख दूख, आमचें काम कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पितांव. आमकां सर्वांक भावार्थांत तूं थीर कर. पातका वरवीं आमी केदींच तुजे तावन पयस वचूंक सोडिनाका. सैमीक अस्खतकाये वरवीं तुजे तावन पयस गेल्ल्या सर्वांक तुजे दयेन पाटी हाड. आमी ह्या संवसारांत तुज्या मोगांत, भावार्थांत आनी एकवटांत जियोवन तुका साक्ष जावंक आमकां घटाय, धैर्य आनी बळ दी. निमाणें सर्गींच्या कुटुंबांत शासनाच्या शासनाक तुजे सोवे जियोंक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. आमेन. जेजूच्या भोव पवित्र काळजा, काकुळत आमची कर. जेजूच्या भोव पवित्र काळजा, काकुळत आमची कर. जेजूच्या भोव पवित्र काळजा, काकुळत आमची कर. जेजूच्या काळजा, तुजेर हांव पातयेतां. जेजूच्या काळजा, तुजेर हांव पातयेतां. जेजूच्या काळजा, तुजेर हांव पातयेतां. जेजूच्या भोव पवित्र काळजा, आमची कुटुंबां सांबाळ. जेजूच्या भोव पवित्र काळजा, आमची कुटुंबां सांबाळ. जेजूच्या भोव पवित्र काळजा, आमची कुटुंबां सांबाळ. जेजूच्या काळजा, आमकां सर्व पिडेंतले निवार. जेजूच्या काळजा, आमकां सर्व पिडेंतले निवार. जेजूच्या काळजा, आमकां सर्व पिडेंतले निवार. सकाळींच्या ह्या मागण्यांत सदांनी सहभागी जावच्या सर्व आमच्या भयणी भावा खातीर आमी मागया. जेजूच्या पवित्र काळजाची धाराळ आशिर्वादा तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आमी आशेवया. तांच्या कुटुंबांत निरंतर सुख, शांती, समृद्धी फावो जावं दी म्हूण एका काळजान आमी आतां मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरये कृपेन भरलेले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. काळजा ये जेजूच्या पातक्यांक बुजोवणेच्या मोगान सगळेच लासच्या आमकां सांडो नाका. मोगान सगळेच लासच्या आमकां सांडो नाका.
वर्णिता वर्णिता जेसूच्या देव काळसा वर्णिता वर्णिता जेसूच्या देव काळसा काळसा तारोकाच्या केंडा प्रीतीन जाळच्या सदा सरदयाळा आमचे जामोगाळा सदा सरदयाळा आमचे जामोगाळा वर्णिता वर्णिता जेसूच्या देव काळसा वर्णिता वर्णिता जेसूच्या देव काळसा मोगाळ पुता सोवे आंकवार मोरी आशीर्वाद देव आमकां भाग्यवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी